झाली तो शाळा बंद झाली पण सरस्वती सगळे गेले झेंडावंदन करताले ते सगळे गेले काय ना आणि येदे व्हडले हे गाव खरेंच हें पळोवन खूब वायट दिसता की हांगा जी सरकारान जो जनतेचो पयसो खर्च करून येदी व्हडली जी बिल्डींग बांदलेली आहे ही आयज खंय तरी भग्न अवस्थेन पडलेली आसा खंयचे सगळें जें पळयत खरेंच दूख जाता एका टायमार हांगा प्राथमीक शाळा चलताली आनी ल्हान भुरगीं हांगा शिकताले खेळटाले सरस्वती पुजन सारकें एक पवित्र काम हांगा देवाचें काम हांगा जातालें सगळें बरें सांगत जातालें पूण तेजे उपरांत सगळें हें पळयत जाल्यार सगळें एक भग्न अवस्थेन जाल्लें आसा झाडां सगळें वाडलेलीं आसा सायडीक अंगणवाडी आसा बालवाडी आसा ल्हान ल्हान भुरगीं हांगा शिकपाक येता हांगा जी झाडां जी वाडल्या पळोवन खूब भिरांत दिसता की खंय तितून एक सोरोप आसूं शकता कसलें जिवाणी आसूं शकता आनी कितें आसूं शकता दुसरी एक गजाल हांगा जी आमी टॉयलेट पळयता ही टॉयलेट यूज करपा सारकी ना नळे फुटलेले आसा पावसान जे मदेर जें आसा जे हें मारलेलें आसा कामी म्हणया वाशें म्हणया हे आयज कुसमेळपाक लागलेलें आहा इलेक्शनाच्या एक दिसा हें युटिलायज जाता अदरवायज हांगा कांय जायना पूण आतां प्रश्न येता 2022 इलेक्शन येता आनी इलेक्शनाचो रातचो स्टाफ येता तो स्टाफ रावतलो कसो हांगा लायट आसा काय हुंदरांनी खाली वायर तिवूय खबर ना जर सकाळीं टॉयलेट यूज करता जाल्यार टॉयलेट आयज ती रेडी जावपाक जाय कांय ना हें खूब दूख दिसता सरकार हितून लक्ष घालचें पंचायतीन लक्ष घालचें आनी मागता आमचो ZP आसतलो किंवा आमदार आसतलो हिणीय लक्ष घालचें आनी एक गांवच्या लोकांक एक बरें एक हें सुविधा उपलब्ध करून दिवची आनी दुसरी एक गोश्ट सांगपाची ती अशी हांगा ही जागा जी आसा ही मोठी प्रमाणांत जागा आसा जर शाळा सुरू जाली ना किंवा जर करपाक शक्य ना जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा क्लब आसा महिला मंडळ आसा तांकां ती युटिलायज करपाक दिवची आनी एक नाम मात्र फ्री तेंचे कडेन घेवची जेणे करून जागा युटिलायज जातली आनी तेजे भायर ती मेंटेन जातली मेंटेन जावप खूब गरजेचें आहा आनी जर महिलांच्या हातीन जर दीत जाल्यार म्हाका खात्री आहा म्हाका विश्वास आहा ही बरे तरेन यूज जातली दुसरी आनी एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां की जागा खूब आसल्या कारणान तेजो थोडो एक डेव्हलपमेंट करचो जावं मागीर तो जिल्ला पंचायतीन करचो किंवा पंचायतीन करचो MLAन करचो ताकी आमचे गांवचे जे जाणटेले आहा एक सांजचे येवन हांगा एक विरंगळा म्हणून एक बसोंक शकता एक महिलां खातीर एक वॉकिंग ट्रॅक करचो एक गांवच्या लोकांक ज्यो ज्यो गोश्टी करपाक मेळटा त्यो म्हाका दिसता सरकारान केल्यो आयज तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव इतलेंच विनंती करूं सोदतां इतलेंच मागतां की हे जागेचो वापर जो आसा योग्य रितीन करचो आनी एक बरो गांवान एक माणकुलो प्रोजेक्ट आसतलो माणकुलो प्रोजेक्ट लोकां खातीर परत एकदां उपलब्ध करून दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां सगळें हय म्हाका आतांच कळलेलें आसा की सांकवाळ इतले बरे गांव आसा पण ह्या गांवान इतले पथॅटीक कंडिशनान तुम्ही पळयले आसतले इतले पथॅटीक कंडिशनान हे स्कूल आसा हे म्हाका आतांच नोटिसान येयलेले आसा सो मॅक्झिमम ट्राय करता ZP अंडर अलॉंग विथ द पंचायत आनी बाकीचे सगळे आमचे गव्हर्मेंट जे आमचे ऑफिसर्स आसा तेंचे कडेन एप्रोच जावन जाता तितले बेगीन आमी हे रिनोवेट करपाक ट्राय करतले आनी आतां तुमी पळयले आसतले हांगा ग्रास बीन कितलेशे झालेले आसा कोण हीच ना ह्या एरियान म्हाका खऱ्यांनी वायट दिसता आमी गोंयान रावता काय खंय रावता इतले आमी डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा स्टेट आनी अशा डेव्हलपमेंट स्टेटीन अशी स्कुलाची अवस्था जावप हे खऱ्यांनी वायट दिसता आयज म्हाका खूब वायट दिसलेलें आसा जाता तितले एज अ ZP म्हाज्याच्यान जाता तितले हांव जरूर ट्राय करतले आनी ह्या सांकवाळ्यातल्या गांवांतले लोकांक आतांच कोणी म्हाका सांगलेलें आसा की ना जाल्यार महिला मंडळाक नाल्यार बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात नाल्यार आनी गांवचे ऑर्गनायजेशन्स आसात सो एटलिस्ट दे कॅन युटिलायज बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक सगळ्यांक खबर आसा जायते स्कुलाची दुर्दशा झालेली आसा पण तेचेही हे जे गव्हर्मेंट फंड्स आसात ते युटिलायज करून कशे बऱ्या पद्दतीन जाताले हेचे हांव जरूर प्रयत्न करतले